आयज आमी DGPक जी कंप्लेंट आसा अगेन्स्ट द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर आनी पयलींचो चीफ मिनिस्टर जेणी जी इलिगली लिजीस रिन्यू केल्ली आनी ती मागीर हायकोर्टान क्वेश केली. सुप्रीम कोर्टानच्या ऑर्डरीन व्हेरी स्ट्रॉंगली स्ट्रिक्चर्स ह्या सरकाराचेर पास केल्यात की सरकारान हरिडली ही लिजीस रिन्यू केल्ली आसा आनी तितून कॉन्स्पिरसी बी आसपाक शकता, तितून करप्शन सगळें आसपाक शकता. त्या खातीर आमी DGP कडेन मागला की तेणे एंड इमिजिएटली फायल द FIR. तुम्ही रस्त्यार येतले म्हणटा एक्शन जालें, तुमचो टायम फ्रेम कितें आहा, कितले दीस पर्यंत वाट आमी पळयतले? विदीन नेक्स्ट 4-5 days you will see us on the streets. Is a legal option also there on the table? Legal option also we will fight a political battle. We have already filed a complaint. We will go to the people as court as well as we will go to the legal court also. Vigilance But first we will go to the vigilance. आमी काल ऑलरेडी फायल केल्ली आसा. काल ऑलरेडी आमी विजिलन्साकडे कंप्लेन दिली आसा बिकॉज चीफ सेक्रेटरी इज चीफ विजिलन्स ऑफिसर. Yesterday we have filed with the chief vigilance officer. We have not gone there as a chief secretary. We have gone as the chief vigilance officer. आयज आमी DGP कडे दिल्ली आसा आणि DGP ती केस प्रोसीड करपाची गरज आसा. Yeah, see, these options are open to us. The Constitution or the IPC or whatever powers the Constitution has given to them. They should not come under the pressure of the chief minister, who is the home minister. And if it doesn't happen, what's the next No, step? we are going to protest. We will come on the streets. It's not that we will just leave them, because when they can file a false complaint on our leaders, and we are filing the complaints based on the facts. It's not that imaginary figures of 35,000 crores or 36,000 crores will be manipulated. Public Account Committee's also report asa, which report was never approved by the committee, which never seen the light of the day in the assembly. Based on that report, he has painted that entire Congress party is involved in the 36,000 corruption. But in reality, nothing was there. Thereafter, their government came. 7 years their government is running, but they could not recover a single pie. That means the entire thing was done to target Congress party just to win those elections. And based on that, people believed them that there is a huge corruption in this mining, and the people have voted for them. So तेणी लोकांचो गैरवापर केलो, फट यूज केली, फटिंगेचे पिक्चर क्रिएट केले लोकां भितर की 36,000 क्रोर्साचे मायनिंग लूट केल्ली आसा म्हणून, मायनिंग स्कॅम सगळे. आणि आमच्या मिनिस्टरांक इन्वॉल्व केले, आमच्या लिडरांक इन्वॉल्व केले, लोकांक घुसपयले आणि मतं घेतली आणि त्याच्या नंतर कांयच ना. कारण जी फटिंगपणां करपाची आसा ती फटिंगपणां येतल्ले आसा सारखे. हेणी सगळे डॉक्टरेट केल्ली आसा फटिंग कशी उलोवप ते. आणि त्या खातीर तेंचे जो आवय आसा, जो RSSचो चीफ पयलींचो, त्याने सांगलो मनोहर पर्रीकर आनी सगळे BJPचे आसा ते फटिंगाचे बापूय म्हणून. आनी डॉक्टरेट दिल्या तांकां, आनी ती डॉक्टरेटी म्हाका दिसता ती हेच फटिंगपणां उलोवपाकूच न्हू, यू टर्न जालें त्याच हेजे खातीर. सो आमी कडेन दिता. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा, पार्सेकरान अफिडेवीट फायल केल्ले आसा लोक आयुक्ता मुखार. सो हे सगळे डॉक्युमेंटरी एविडन्स तुमचे कडेन आसा, तुमी इमिजिएटली इनिशिएट करा. आनीक जो कायदेशीर बाजू आसा त्या कायदेशीर बाजूक तुमी लावा. आनीक इमिजिएटली FIR रजिस्टर करून इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. जे कोण कल्प्रीट आसा तांकां इमिजिएटली अरेस्ट जावपाक जाय. आनी दीस इज नॉट वी आर हॅरसिंग एनीबडी टू हॅरस एनीबडी. जशें वी आर नॉट लायक BJP, वी आर नॉट लायक पर्रीकर अननेसली हॅरस करपाक. त्याच बरोबर आमी तेंचे कडेन लक्ष हाडून दिलें की थोडे IPS ऑफिसर आसात ते ओव्हरस्टेईंग, तेंचे ट्रान्सफर ऑर्डर ऑलरेडी आयिल्ली आसा. आनीक IPS ऑफिसरांक प्रत्येक टेन्युअर फिक्स केल्ले आसा. हे आसतनाय तुमी तांकां रिलीव करना म्हणून तेजेर आमी घातलां. इट इज युअर ड्युटी टू रिलीव दोज ऑफिसर्स हू हॅव बीन ट्रान्सफर्ड. And these officers have been transferred in 2016 by the Home Ministry's order. But I don't know why this government is relieving, because these same officers are being used to target our leaders just to see that their political means are achieved. IPS officers who are overstayed, as per the Home Ministry's guidelines, there is a tenure for them, and where the transfer order is already come. So I don't know why DGP is allowing them to stay in Goa, and they are being used as a tools to harass our leaders. कितले आसा IPS officer? We don't know how many are there. It is up to them to see, because the guidelines is there and the relieving order is there. It is up to them
to see how many. But according to you all, how many are there? No, we have to see that. तुमच्या आयचे कंप्लेंट पर्रीकराचेर पॉइंटेड चार्जीस बी तुम्ही हे केल्या घातल्या हितून आम्ही पर्रीकर आणि पार्सेकर ह्या दोगूय इन्वॉल्व आशिल्ले तेजे बरोबर खुबशे ऑफिसर इन्वॉल्व आशिल्ले. पॉइंटेड चार्जीस कितें पॉइंटेड चार्जेस म्हणजे त्यांनी इलिगली हें केलं न्ही रिन्युअल केल्ली आसा लिसीस इन हेस्ट. आनी आमी म्हणना हें सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर म्हणटात. सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीन क्लियरली म्हणलेलें आसा की हें कशें जाल्लें आसता.